नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे अंतरले। दिल्ली मोटारीक एक्सिडेंट, फिगदाक मुको मार बसून रक्तस्रावान मरण। बुधवारा बीड महाराष्ट्रात निमणे संस्कार, राजकीय मळार शॉक। एक बरो फुडारी गेलो म्हणत मुख्यमंत्री पर्रीकार धरून गोयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गोपीनाथ मुंडेक ओपली आर्गां। गोंयकारांनी काढली माथानीची याद। राती गोंयभर पावस, वाऱ्यान लोकजीण विस्कळीत। वता वता थंय झाडां, लायटीच्यो वायरी रस्त्यार। कितल्याशाच वाठारांनी लायटूच ना, फायर ब्रिगेडीची धांवपळ। धारबांदोड्या बसीन गोरवांक दिलो धपको, 6 गोरवां आगताक मेली, दोगांक लागला मार। रस्त्यावेल्या गोरवांचेर ग्रामपंचायती कडेन ना उपाय। दाबोळे विमानतळावेल्या सगळ्या टॅक्सीक वेगळो रंग। खासा विमानतळ टॅक्सी म्हणून नवी वळख। पर्यटन खात्यान थारायली येवजण, टॅक्सी संघटनाचो येवकार। खबरो विस्तारान। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आणि महाराष्ट्राचो बीजेपी फुडारी गोपीनाथ मुंडे संवसाराक अंतरलो। मंगळारा फांतोडेर दिल्ली विमानतळार वतना ताचे मोटारीक एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंटाच्या शॉकासरसी फिगदाक मुको मार बसून रक्तस्रावान तांकां मरण आयलें। बुधवारा महाराष्ट्रात बीड तांचेर निमणे संस्कार जातले। देशभरात राजकीय मळार आनी चड करून महाराष्ट्रांतले बीजेपीक मोठो शॉक बसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरून कितल्याशाच राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें। केंद्रांत मंत्री जाल्या उपरांत महाराष्ट्रात आपले बीड मतदारसंघात विजय सभे खातीर म्हणून येवंक गोपीनाथ मुंडे दिल्ली सावन भायर सरिल्लो। दिल्ली विमानतळार वतना वाटेर ताचे मोटारीक दुसरे मोटारीन सिग्नलाचेर धपको दिलो। एक्सिडेंटाचो धपको व्हडलो नाशिल्लो। मुंडेक मातसो तोंडाक मार लागिल्लो। मात फिगदाक मुको मार लागून रक्तस्रावान तांकां मरण आयलें अशें एम्साचे दोतोर सांगतात। Shri Gopinath Munde was sitting on the back seat of his car, which was hit by another car or any other vehicle at 6:20 a.m. from the side where he was sitting. On his arrival to the Apex Trauma Center, AIIMS, there was no spontaneous breathing, no blood pressure, no pulse. There was no cardiac activity. So immediately CPR, cardiopulmonary resuscitation, was started and was continued for the next 50 minutes. Despite all aggressive resuscitative measures, Shri Gopinath Munde ji could not be revived and has been declared dead at 7:20 a.m. on 3rd June 2014. मुंडेचे मरणाचो महाराष्ट्रच न्हय, दिल्लीतले बीजेपी फुडाऱ्यांकूय मोठो शॉक बसला। धपको दिलो ते मोटारीच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला। मुंडेचे कुडीचेर बुधवारा महाराष्ट्रांत बीड ताच्या गांवांत निमणे संस्कार जातले। दनपार मेरेन तांची कूड बीजेपीच्या मुख्यालयांत निमणे दर्शनाक दवरतले। केंद्रीय मंत्री म्हणून दिल्लीच्या राजकारणांत गेल्या उपरांत मुंडेन महाराष्ट्राचे येता ते विधानसभा वेंचणुकेंत महाराष्ट्रांत मुख्यमंत्री म्हणून येवचो म्हूण महाराष्ट्रांत तयारी चलताली। मात मंगळारा सकाळचे घडणुकेन महाराष्ट्रांतली सगळीच राजकीय गणितां बदल्लीं। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एक बरो फुडारी गेलो म्हणत गोंयच्याय राजकीय फुडाऱ्यांनी गोपीनाथ मुंडेक आर्गां ओपली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी श्रीपाद नायकान मुंडे आनी गोंय बीजेपीचे नातें उलोवन दाखयलें। प्रमोद महाजन गेल्या उपरांत बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी म्हूण गोपीनाथ मुंडे बरोच तेंप कारभार पळयताले। तो गेलो तें आयकून कितलेशेच जाणांनी माथानीची याद काडली। माथानी मंत्री जातकच असोच म्हयनोभरांत गेल्लो। अस्वस्थता इतल्याकूच आयली की इट इज अ रिपिटेशन, एवरीथींग इज रिपिटेशन ऑफ गोवा। मेजॉरिटी मेळप पयलीं, भरघोस समर्थन एनडीएक मेळप आनी जशें हांगा आमी माथानीक वगडायल्लो तसोच थंय गोपीनाथ मुंडे
बरोबर 7 दिसांनी आनी हार्ट एटॅकूच म्हणजे कारण कितें आसत हार्ट एटॅकचें तसोच वगडावप हे म्हाका एक दुर्दैवी कोइन्सिडन्स दिसता. पण गोंयाच्या दृश्टीन एक जबरदस्त नुकसान आमकां मुंडेन आसल्यामुळे जातलें. केन्नाय गोंयचो विशय खंयच्याय स्तराचेर व्हरपाचो आसत आनी महाजन आसतना महाजना कडेन झगडपाचें आसत जाल्यार आमी गोपीनाथ मुंडेक बरोबर घेवन वताले. महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी जी उभारणी आणि पार्टी फुडें हाडपाचें खूब ताचें योगदान आमी सगळ्यांनी पळयलां. गोंयच्या राजकारणान सुद्दां ताचो भरपूर आमकां ताचो उपयोग जाता. आमचे पालक ह्या नात्यान आमी तांचे कडेन पळयताले, आमकां वेळोवेळी मार्गदर्शन तांचे कडल्यान मेळटालें. गोंयचे प्रभारी म्हणून ताणें कांय वर्सां काम केलें आनी गोंयच्या सगळ्या ह्या राजकीय जडणघडणीक तांचोय वांटो आशिल्लो अशें एक नेत्याक आज आमी मुखल्यात. परमेश्वर ताच्या आत्म्याक शांती दिवन तांच्या फॅमिलीक हो धक्को सहन करपाची ताकद दिवन इतलें परमेश्वरा कडेन मागता. एक भारतीय जनता पक्षाचो आज आमच्या खूप दुःख जाता आणि संबंध महाराष्ट्रात त्याने ओबीसी अंडर भरपूर काम केला. म्हजे आणि गोपीनाथजींचे वैयक्तिक संबंध गेल्या 20 वर्षांचे भरपूर एकदा बीजेपी कडेन युती जावचो प्रयत्न जालो आणि 20 जागे त्यांनी त्यांच्या पक्षान आणि आमच्या पक्षान रातभर बसून वाटून घेतले. तर त्या चर्चेचे मुखेलपण गोपीनाथान केले. परंतु मागीर स्थानिक नेतृत्वान त्या सगळ्या ठरावाक जो आमची तडजोड जाल्ली त्या तडजोडीक विरोध केलो आणि शेवटी नवपक्षाचो त्या सगळ्या भितरल्यान ठरावाक दिशेन वाटचाल चालू जाली. गोपीनाथ मुंडेक हे आवडले ना आणि ताणें म्हजे कडेन आपली खंत व्यक्त केली की जे आपणे घडून हाडले ते स्थानिक नेतृत्वान भायर उडयले आणि म्हजे विरुद्ध प्रचार करपाक ताणें नकार दिलो आणि अशा तरेची ही आमची मैत्री वाडत चल्ली. आमी आमचे पार्टी तर्फे तांचे फॅमिलीक आनी तांचे पार्टीक आमचो हार्ट फेल्ट सिंपथीज म्हणचे दिसता आमकां आनी देवा कडेन मागता तांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हणून. We express our deep sympathies, in particular to the bereaved family members of Shri Gopinath Munde. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.